नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्य कार्यावळीत तुमकां सगळे घेवकात. आज आमी आयल्यात ते आरजी पक्षाक चल्ला कितें हाचेर चर्चा करपाक. हाचें कारण म्हणजे आरजी पक्षांतले जे 10 वांगडी आसात तांकां काल ते पक्षाचे विरोधी कारवाई करतात म्हणून तांकां सस्पेंड केले आहा. तातूंत भितर प्रशांत पागी, मागीर लुसियो रॉंगन, मनिला शिरोडकर, राहुल नायक, प्रेमानंद गावडे, डेगली फर्नांडीस, मेल्विन डिसिल्वा, विशाल देसाय, आदित्य देसाय आणि संजय नायक म्हणजे तांकां डिसमीस केल्या. हातूंतले भितरले आमचे प्रशांत पागी, मागीर प्रेमानंद गावडे, विशाल देसाय, आदित्य देसाय हे 4 जाण तर सामके संस्थापक त्या पक्षाचे. सो सद्याक ह्या पक्षाची कारवाई करपाचें कारण कितें आनी नेमके सद्याक ह्या आरजी पक्षाक चल्ला कितें हे विशीं चर्चा करपाक आमी ज्या हाजेर जो संस्थापक मेंबर आशिल्लो विशाल देसाय ताजेर ही कारवाई जांचे तातूंत भितर तोय एक आहा ताका सांगा आपल्याला विशाल येवकार तुका. हांवूच न्ही म्हाकाच न्ही आमचे सगळे सद्याक गोंयाक एकच प्रश्न येता सद्याक आरजीक जाला कितें काय म्हणून. कितें कितें जालां एक्झॅक्टली हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार म्हाका तर दिसता की आमी 2-3 म्हयने आतां जे कितें पळयलां आमी चलता सो आमकांय पयलीं मातशें थोडें कन्फ्युजन आसलें कित्याक एक थोडे 2 म्हयन्या मदीं हांवें मातसो एक पर्सनल कामा लागून मातसो बिजी आसलो सो लक्ष दिलें नासलें. सो अकस्मात एक कितें फेसबुकाचेर पोस्टींग येयलें कितें जालें सो आमी केप्यां सारके एक रिमोट एरिया जी तुमकां खबर आसतली कशा आमी जेन्ना ही पार्टी जेन्ना ही जे रेव्होल्युशन जेन्ना चलता पळय तेन्ना एक ग्राउंड वॉकार आमी भोंवताले. आमी 2दा राउंड मारले, 2दा आख्खे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकांय खबर आसतलें तुमी मूव केपचे. सो आमी पोगो बील घेवन हे घेवन सगळे लोकां फुडें गेले. सो लोक संपर्काक आसलेले. आमी इलेक्शनां रावतले हें रावतले ती मागीरची गजाल आसली. सो लोकांक आमचेर एक विश्वास आसलेलो आनी तो लोक विश्वासान आमकां इतलो तुमकां सामको लोकांचो पाठिंबो मेळटालो. आनी जेन्ना आमकां हें सगळें हें जेन्ना आतां जालें आमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें म्हणटा तें जालें सगळें जालें आनी आतां जेन्ना आमची जेन्ना इल्ली पार्टी मुखार वचपाक जाय आसली, मेंबर्स वाडपाक जाय आसले, पार्टी ग्रोथ जावपाक जाय आसली, लोकां कडेन खूब आमचें एक्सपेक्टेशन तेन्ना आमकां लोक क्वेश्चन करपाक लागले बाबा तुमच्या पार्टीन चल्लां कितें. लोक मेळपाक येवपाक लागले, फोन करपाक लागले कितें चल्लां. सो हो एक आमकां मोठो आमकांच क्वेश्चन पडलेलो. आमी जेन्ना जें जालें पळय तेन्ना आमचे कोण डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसले तांकां कॉन्टेक्ट करपाची ट्राय केली. मागीर आनी 2-3 जाणां कॉन्टेक्ट करपाची ट्राय केली. मागीर आमच्या आमदाराक सुद्दां कॉन्टेक्ट करपाची ट्राय केली. सो आमदार मातसो तेन्ना 39A प्रोटेस्ट तुमकां खबर आसा सो तो मातसो बिजी उरलो तेका लागून कितें जालां. सो आमकां एक आमी कन्फ्युजनाक उरले. सो आमी तेजे नंतर ठरयलें की बाबा आमी हांकां सांगया कोणाक म्हाका तुमचे सद्याक ताणें एक सगळ्याक व्हडलो एंटी डिसिप्लिनरी एंटी पार्टी एक्टिविटीज हो जर आरोप धरता तातूंत भितर ताणें आसा की तुमी पक्षाक कळनासतना एक मडगांवां मिटींग घेतली आनी तातूंत भितर पक्षाचे विरोधी डिसिजन घेतले म्हणून. सो ही मिटींग जाली काय म्हणून कित्याक लागून तुमकां घेवची पडली ही मिटींग जावचे पयलीं आमी तांकां सगळ्यांक कॉन्टेक्ट करपाचो ट्राय केलो. कित्याक हें बाबा अशें फेसबुकाचेर कितें जाता तें पळोवपाक सोशल मिडियाचेर कितें येतालें तेन्ना सो एलिगेशन जातालीं कोणाचेर की अशें जालें की ना आमदाराचेर थोडीं एलिगेशन सारकें मनोज परबान विरेशाचेर एलिगेशन करपाक स्टार्ट केलें, तेंचेर एलिगेशन करपाची ट्राय केली. सो आमकां ती कटकली बाबा हे दोगांय बरे आसलेले तिगांय बरे आसलेले विश्वेश नायक केलो आनी कितें जालें. सो तितूंत भितर आमी ट्राय केली जायना जालें. सो मागीर आमदार बरो आमी आमदाराक सांगलें रिक्वेस्ट केलें बाबा तूं बरो जावन येतकीर आनी तूं सावथ गोवाचो कोऑर्डिनेटर तेका तेमीच अपॉयंट केल्लो. सो तूं तरी मडगांव यो आनी आमकां जे कोण आमी मडगांवचे जे मेन कोण आसा कोण आसा तांकां आपय. सो तितूंत सगळ्याक कोणाक आमी आपयले. आमी सर्टनली थंय सिलेक्टेड करून कोणाक आपयले नासले, सगळे येयल्ले. हांव सुद्दां लेट पावलो त्या मिटिंगेक एक्चुली. सो पूण पावलो येयल्लो आनी थंय आमदारान लोकांन आपले विचार मांडले. सगळे रेव्होल्युशनरी जे पयल्या तेणें आपले विचार मांडले आमचे कडेन कशें जालें कितें जालें आनी आमदारांय सांगलें कितें प्रॉब्लम आसलें तें. सो तेन्ना एक डिस्कशन जालें आनी बाबा आतां मुखार वचपाचें कशें. कितें एक्झॅक्टली लोकांची त्या मिटिंगेक भावना कितें आशिल्ली लोकांचे त्या तुमचे जे मेंबर आशिल्ले आमकां मेंबर्सांक आमकां जो क्वेश्चन पडलेलो की बाबा तुमचे पार्टी भितर चल्लां कितें, तुमी मुखार वचपाचें काय ना. आतां इलेक्शनाचो टायम आसा, ह्या टायमार अशें जाता कितें, इलेक्शनाच्या टायमार तुमचें कितें जालां. सो लोकां कडेन आमकां तो वचपाक क्वेश्चन आमकां आन्सर दिवपाक आमचे कडेन उरलें. सो आमकां आमदार जाय आसलो नाजाल्यार आमकां कोण तरी जाय आसलें सांगपाक आनी तेका लागून आमी आमदार मनोजाक कित्याक केला मनोज अध्यक्ष केलो मनोजा कडेन आमचो कॉन्टेक्ट जालो ना तेन्ना. आमी सावथ गोवाक हें केलो. इवन आमी हांकां सांगलें सावथ गोवा कोऑर्डिनेटर जो आसलो पळय शैलेश नायक तेका कॉन्टेक्ट केलो. तो म्हणपाक ना ते मिडियाचेर दैनीक गोमंतकाचेर काय कित्याचेर तुमच्या तेजेर कितें ते येता तें सारकें न्हू हें न्हू तें तुमी वगी रावले. आमी तो वगी रावले. तो सांगता तें आमी क्लेम रावले. आमकां कांय ते मुखार आमी तेजेर गेलो ना. पूण मागीर आमी
परत कॉन्टॅक्ट केलो, कोण आमचे सातगो हे प्रशांत पागी आसलो तांकां सांगलो बाबा रे कितें जालां, आमी पयलींचे हे पयलीं कितें आसा तें आमकां डिस्कस कर आनी हाडा. ताका लागून आमी आमदाराक आपयलो. ना दैनीक गोमंतकाचे तेन्ना आयले ते हे म्हणटाले, पूण म्हाका दिसता ताजे फाटल्यान जे जर पळयलें तर आयिल्ले खरें आशिल्ले. खरेंच जालें न्हू, सगळें कितें आसा पळय तितलें सगळें खरेंच जाल्लें आसा. सोशल मिडियाचेर जें कितें जालें पळय तें खरेंच जाल्लें आसा आनी आमकांय तो विश्वास पडटा. सो ताका लागून आमचो मुख्य मुद्दो आसलेलो की बाबा आमी अशे नॅरेटिव्ह जाले की बाबा पार्टी बंद करपाक सोदता. सो हो नॅरेटिव्ह मुखार येयलो. सो म्हणजे त्या मिटिंगेक डिस्कस जालें त्या मिटिंगेक डिस्कस जालें. अशें जे सीईसीचे 2 जाण मेंबर आसलेले तेमी सांगलें की बाबा अशें अशें आसा की तेमी अशें डिसिजन घेता. सीईसीच्या मेंबरान सांगला. 2 जाण सीईसीचे मेंबर तुमी आशिल्ले सीईसी मेंबर? हांव पयलीं आसलो. म्हाका तेमी ते आमकां ते म्हणपाक लागले 2 मिटिंगी ना जाल्यार ना. सो हांव ते हितूंक मागीर ताका म्हाका तेमी कॉन्टॅक्ट केलो ना. म्हाका एक्चुअली एज पर कॉन्स्टिट्युशन जाल्यार प्रेसिडेंटान म्हाका शोकॉज नोटीस दिवपाक जाय आनी विचारपाक जाय आसलें, तें कांय केलें ना. सो सोड खबर. आफ्टर दॅट क्वेश्चन जालो, पूण आमी जे आहले पळय सांगलें की पार्टी बंद करपा. आतां पार्टी बंद करपा जाय म्हणटा आमी विचारांक पडले. इतलो त्रास करून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून पार्टी तयार केली. पयलीं आमी एनजीओ म्हणून काम करताले, सगळे कडेन वयताले, इतले हें केलें आनी आतां पार्टी बंद कित्याक हो आमकां क्वेश्चन पडलो. सो आमकां खंयचे मेन लोकांचें आमकां हें आसलेलें की बाबा पार्टी बंद करपा. लोक सांगताले केपें साकून सारके एरिये साकून लोक सांगताले गाडी बस घेवन या, आमी ऑफिसान या, तांच्या विचारया कितें जालें तें विचारया, आमदाराक हाडया, तेका हाडया, लोकांक विचारया. ही परिस्थिती जाल्ली. सो हांवें म्हणलें तांकां बाबा आमी पयलीं विचारता, आमची कोण कमिटी आसा वयर कोण आसा तांकां विचारता आनी आमी तें मागीर डिस्कस करया. पूण मागीर तें इल्लें सगळें सोशल मिडियाचेर सगळें हें जायत गेलें आनी खूब कितें जालें. सो तें तुमकां सगळें खबर आहा. मेन जर हो सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की तुमच्याच तातूंत भितर 2 सत्ता केंद्रां स्थापन जाल्ली. एक मनोज परब, दुसरो विरेश बोरकार. विरेश बोरकार हो आमदार आशिल्ल्यान ताका थोडी मायलेज चड मेळटाली आनी ताजे लोकां कडेन रीच चड आशिल्लो. मदीं तुमचो मनोज परब जरी अध्यक्ष आसलो तो मदीं सामको खंयच नाशिल्ल्या भशेनूच तागेले हे आशिल्लो, तो दिश्टीच पडनाशिल्लो. अशे परिस्थितींत हे इगोज बी जाले काय म्हणून की विरेशाक चड हे मेळटा, की ते पब्लिसिटी मेळटा, आपल्याक मेळना, हातूंतल्यान बी वाद जालो. जावं शकता. आतां हांव म्हाजे पर्सनल लेवलाचेर तरी आमी तेंचेर म्हाजो पर्सनल लेवल सांगता तुका, आमी तेंचेर ट्रस्ट करताले. त्या तिगांच्या मदीं ट्रस्ट आसलेलो, दोगांय मदीं ते बरें हें करताले. आनी मनोज परबान सुद्दां पयलीं जें काम कितें केल्लें तें बरें केल्लें. आमी ताका हें खरीच ना हें म्हणपाकच शकना. बट इगो आतां तुमी म्हणलें पळय तशें आतां जर सगळें पळयलें जायत न्ही, जर हे सगळें जर एक पिक्चर आयज एज ऑन डेट म्हणलें आसत पळयलें जायचे, काल सुद्दां जी कारवाई जाला पळय जी पळयलें जायत न्ही, जाल्यार तेजेर दिसता हांगा दिसता की पर्सनल इगो खातीरच हें सगळें जाता. कितें करपाक मनोज जर आतां तूं इगो जर आशिल्लो मनोज आनीक विरेशा भितर आशिल्लो, मनोज रिजायन जालो तरी आसतना मागीर चल्ला कित्याक? म्हाका दिसता की रिजायन जालो तो गेलो काय मनोज नासतना हांकाच हे करता, सुत्रां हालयता. मनोजान तेणे थोडे तेजे जे ऑफिस बेरर आसा पळय ते म्हणटा न्ही थोडे मनोजान मनोज केला म्हणून. सो म्हाका दिसता तेजे हें घेवन अजय खोलकार म्हणटा तो मनोजाचोच मनीस तो म्हणटा की बाबा मनोजान मनोज केला. सो मे बी तेजे हें ताका येवन आतां तोय बी त्याच हेजेर वयता. कित्याक म्हाका जर पर्सनली सांगपाचें म्हणल्यार ही डिक्टेटरशीप चल्ल्या अशें दिसता. पार्टीक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय. पार्टीचे कितले जावं बापूय जेन्ना भुरग्यांक जल्माक घालता जाल्यार त्या भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या बापायची. तूं बापूय जल्माक घालता आनी तूं भुरग्यांक वाड्यार सोडून दिवन वयता, हें पयलीं सुद्दां प्रेसाक सांगलां, हें सारकें न्हू. हेजेर कितें तरी लोकांनी कोणे सोडल्या वाऱ्याक? तुमकां वाऱ्यार सोडले कोणे? मनोज परबान सोडले, अजयान सोडले काय विरेशान सोडले? आमकां पयलीं आमी जे पळय एक मोटीव घेवन मुखार सरलेले पळय तो मोटीव जेन्ना तो जी स्पिरीट आसलेलो पळय ते हितून ती स्पिरीट आज दिसना. आमदार आमचो काम करता, आमी ना म्हणना, निग्लेक्ट करना. आमदारान आपलें काम पुरेपूर केलां, पूण हांगा पळयलें जाल्यार दिसता की बाबा सगळे कॉन्स्पिरसी थोडे आमदाराचेरय जावपाक लागले. सो तेंय जावपाक लागलें. सो तेंय आमकां दिसपाक लागलें. विशाल, तूं एक हें कर की सुरवातेक जेन्ना तुमी एनजीओ आशिल्ले तेन्ना न्हाये म्हणल्यार अशें म्हाका दिसता एक 10-12 जाण एकठांय येवनूच हो ग्रूप तयार केल्लो. आनी तेन्ना सिच्युएशन अशें आशिल्लें की गोंयकाराचो आवाज कोण आयकनात, ताका लागून गोंयकाराची एक संघटना आसपाक जाय. ह्या उद्देशांतल्यान तुमची संघटना सुरू जाली आनी तुमी कामूय करपाक लागले आनी मागीर तुमकां लोकांचो प्रतिसादय मेळ्ळो. इतले हाजेर फुटिंगाचेर इतलो बरें आसतना म्हणजे पयलेच इलेक्शनाक तुमकां 10% परस चड मतां मेळ्ळी. इतले आसतना मागीर पार्टी परत विस्कळीत जावपाक लागली.
तेच सांगताले तुमकां, पार्टी जर एक ऑर्गनायझेशन जाला, जेन्ना आमी एक इलेक्शनाक गेले, आमकां रिजल्ट मेळ्ळो, तेज्या फाटल्यान जें काम जावपाक जाय आसलें, पार्टी लेवलाचेर कमिटी केली, डिस्ट्रिक्ट केली, ती कमिटी लेवलान बाबा डिस्ट्रिक्टाक घेवन पळोवपाक जाय आसलें, बाबा कितें चल्लां, हांगा कितें चल्लां, हें कितें चल्लां. आमी तुका सांगता, केपें आफ्टर इलेक्शन जातकीर आमी म्हाका दिसता खंयच्या ना खंयच्या हितून न्यूजान मिडियान आसतालेच. आमचो एक तुका स्वता जीपी न्यूज म्हणून जो आसलेलो, तोय आमकां इन्फॉर्म करनासतना जीपी न्यूजाचे आमचे काढून उडयले. तेतून आमकां कोणा एक्सेस दिना. तुमकां एक्सेस बंद बट करता. आमकां आमचें नशीब देव बरो आसलो की आमकां बाकीचे मिडियावाले आमकां सपोर्ट करताले. आमी कांय खुबशे केपेचे आमी हें घातले आसा, केसीस घातले आसा, अजून ज्यो चलता, सो तें आमचें काम चलतालें. सो तेन्ना आमकां कम्युनिकेट जावपाक जाय आसलें, भाई तुमी कितें करता ना, पार्टी वयल्यान आमकां विचारपाक जाय. हें आमकां कोणूच विचारना. काय 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 सगळे जे लोक आरोप करतात की आरजे म्हणटी फॉर्म जाल्ली फकत बीजेपीक जिखोवन हाडपा खातीर. काय कारण इलेक्शन जालें, एक आमदार आयलो तुमचो आनी त्या वटेन बीजेपी आयले. हय. सो हो जर उद्देश आसला दोनूय वटेन विन विन सिच्युएशन, एक आमदारूय आयलो, कोण ते बीजेपी जिखली, ताजे फाटल्यान कांय करप ना. ताजे फाटल्यान आमचे पंचायत इलेक्शन आशिल्ले, आरजे देंवणूक ना. ताजे फाटल्यान फाटली इलेक्शन, दुसरी इलेक्शन थंय आरजे देंवूंक ना. सो हो जो आरोप जाता की फकत बीजेपीक सपोर्ट करपा खातीर हो पक्ष स्थापन जाल्लो, हातूंत तुका तथ्य दिसता? म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हांव आतां 17 साकून आसा एनजीओ आरजी बरोबर. 17 साकून आमी जेन्ना काम चालू केलां, जाल्यार हो तुमी म्हणला तो आमकां खूब क्वेश्चन येयलो, आमी खूब डिफेंडय केलें तेका ना ना म्हणून. म्हाज्या पर्सनल मतान सांगतलो जाल्यार हांव सांगता तुका, आमी जर आसले ते मोटिवान नासलेले, कित्याक बीजेपी बी टीम हे आमी खूब जाणांक म्हणलें. बट एक लोकांक दिसता आसतना बाबा लोकांनी एक नॅरेटिव्ह केलो आनी थोडे कडेन आमचे वोटूय तशे जाले, थोडे कॅन्डिडेटय गेले. सो तो एक सिनारियो तेन्ना जालो. तुम्ही नाशिल्ले जायत एखादी. मनोज आशिल्लो काय म्हणटा, मनोज परब बीजेपीक सपोर्ट करपा खातीर ते हातूंत भितर आयिल्लो दिसता तुका? ते तेन्ना हांव सांगूंक शकना आतां. आनी आतां मुखार सुद्दां कितें चल्लां पळय, नॅरेटिव्ह चल्ला, ज्यो लोकांच्यो व्ह्यूज येता, तेजेर हांव तुका आतां सांगपाक शकना. कित्याक म्हाका ते आमचे एक्चुअली सद्या तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां, आमचें पर्सनली चल्लां आतां बाबा पर्सनल लेवलाचेर. हें अशें कित्याक जालें, 9 वर्सांनी पार्टी कॉलेप्स कित्याक जाली, तो मुवमेंट केल्लो जो 9 वर्सांचेर कॉलेप्स जालो, सो कित्याक कॉलेप्स जालो तेजेर आमची हें चल्लां. बट पर्सनली म्हाका तर दुसरे म्हणटा ते, जर तुमी गोंयचे प्रश्न घेवन मुखार वतात जाल्यार तुमी आमचे हे आमचे खंयचे पंचायत इलेक्शन आहा ते लडयनात. झेडपीकय तुमी फुल्ली इतले आसून वचनात ना, झेडपीक वचनात. तुमकां अकस्मात लोकसभा लडोवची अशें कित्याक दिसता काय म्हण, जंय गोंयचो प्रश्न थंय येना, तुमी हांगा गोंयांकच ज्यो गोंयचे प्रश्न हाताळपी आहात त्या फोरमाचेर लडनासतना लोकसभेक लडपाचें कारण कितें आशिल्लें? फ्रँकली सांगपाचें म्हणल्यार लोकसभेचें इलेक्शन लढयता हें करता तें सुद्दां आमच्या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीचेर आमकां कांयच इन्फॉर्म नासलेलें. जेन्ना तेंचें डिसिजन जालें बाबा आमी वयता, बाबा इलेक्शनाक वयतले, तेन्ना त्या टायमार आमकां खंय तरी कळ्ळां आनी आमकां एक कॅन्डिडेट तेणें दिलो तयार करून. हांव जेन्ना फर्स्ट सेकंड सीईसी मिटिंगेक कितें आसा तेन्ना आमचें डिस्कशन सीईसी आशिल्लो. हय, तेन्ना हांव सीईसी आसलो. तेन्ना ना तेजे पयलीं सीईसीक इलेक्शनाचें डिसिजन जावचे पयलीं सीईसीक म्हाका विचारलेलें की बाबा एलायन्साचेर कितें आसा. हांवें म्हणलें तेका डोंट गो फॉर एनी अलायन्स. म्हाजे विचार आसलेले की बाबा जे जाग्यार तुजो फोर्स आसा, जे जाग्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमचे भुरगे आसा, काम करता, ते जाग्यार आमी काम करया. हें आमचें लोकसभाच्या इलेक्शनाच्या पयलीं जेन्ना आमची असेंब्ली इलेक्शन जालें तेजे डिसिजन. तेजे नंतर हेमी पंचायत इलेक्शनाक आमी थंय तशें आमच्या लेवलाचेर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट घातले, पडले, पूण थोडे कडेन फायट दिली. खुबशे कॅन्डिडेट आसले पळय ते फायट दिले. सो बाकीचे जे आसलेले पळय आमकां हें लोकसभे हें करपाक, तें आमकां डिस्कशन ना. जें आमकां लास्ट टायमार मागीर थोडे टायम आसा म्हणल्यार कळ्ळें की बाबा अशें आसा कॅन्डिडेट आहा, हो आमकां कॅन्डिडेट दिता. तो कॅन्डिडेट सिलेक्शनाक सुद्दां आमी तुका एक फोंड्या आमची मिटींग जाली आनी थंय आमी गेले आनी आमी तांकां हें केलें की बाबा चल अमके कॅन्डिडेटाक बसया. हें डिसिजन फायनल आपयलें म्हणटकीर मागीर वयचें पडलें. सेम सिनारियो झेडपीक जालें. झेडपीक लास्ट मिनीट सगळें हें जालें. सो एक हें जातालें की इलेक्शन जालें की हें जातालें कितें मुवमेंट थोडो बंद उरतालो आनी मागीर इलेक्शन लागीं पावलें की मुवमेंट चालू जालो. अशें जावंक जायना. सो तुगेलें जर एकंदर पळयलें, तूं आतां सांगता तें जर पळयलें जाल्यार तुमच्या पक्षाक भितर जे डेमोक्रेटीक सेटअप आसपा आशिल्लो आनी सगळे लोकांची
आवाज म्हणणें आयकून मागीर दुसऱ्यांक घेवपाचें तशें काय जायनाशिल्लें. अशें जायना. फकत डिक्टेटरशीप चलताली. डिक्टेटरशिपच चलता अशें जर म्हाका जर दिसता. So कोण dictator? मनोज dictator? अशेंच म्हणपाचें आतां कित्याक हें कळटा न्ही. आतां जेन्ना पळय डायरेक्टली मिडियान सुद्दां हाडला पळय न्ही, विरेशाले समर्थक 10 जाणांक काडले. सो ग्रुप कोणी दोन फोडले. आमकां वचून जाय, आमकां दोगांय वचून येयल्ले जाय, एक बरोबर हें गेल्ले जाय, पूण ग्रुप तेच दाखयता आनी तेच काडटा न्ही. मेन विरेश आनी मनोज हांचे भितर झगडी किंवा इगो प्रॉब्लेम जावपाचे, कितें जावपाचें मेन कारण कितें आशिल्लें काय म्हण कित्याक लागून हें जालो? तेंचे पर्सनल फ्रेंडशिपी मदीं आमी केन्ना इंटरफेर जालो ना आनी अजून सुद्दां आमी इंटरफेर जालो ना. आमी विश्वास करताले, ट्रस्ट आमकां आसलो. सो तेंचे पर्सनल कितें जातालें पळय तें आमकां खबर ना. ते आमकां काय 39-1 जो आंदोलन जालें 39 फाटल्यान हे सगळे इश्यूज जाले. 39 हे आमी म्हणूंक शकता की 39 हे तेका लोकांची चड हें जावपाक लागली गेले. पण 39 लोक विरेश बसलो, पण लोक सगळे गोंयकार एक जावन सपोर्ट करपाक येयले तेका. 39 तेका सपोर्ट केलो. ताका लागून म्हणटा हो आंदोलन वाटलें. ताच्या फाटल्यान मागीर आमचे सांतांद्रेचे ते थंयचे बंद करता महाल. मागीर सीएमान स्वता आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक आपूण ते फुडें वचना महाल. म्हाका एक सांग म्हाका. सो हे जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की जांकां हे 39 हेचो फायदो जातालो, ताजे कडेन तुमचे कोण हातमिळवणी बी कोण आशिल्ले? आनी हे सगळें जाता ते ताच्या फाटल्यान जाता. आमी हे नॅरेटिव्स आतां आसूंक शकता. लोक उलयताय बी, आमचेर तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. बट आमचे लेवलाचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण आमी हें करूं शकना, निग्लेक्ट करूं शकना. कित्याक 39 येन आज गोंयभरान सगळ्याक कितें केलां तें सगळ्यांक खबर आसा. विशाल, तुमी आतां जे 10 जाण सस्पेंड केल्यात म्हणटा तातूंत भितर प्रशांत आसा, प्रशांत पागी, मागीर प्रेमानंद गावडे आसा, तूं आसा, आदित्य आसा. हे सगळे सुरवातेक साकून हे पक्षा बरोबर आशिल्ले. इवन संघटना तेन्ना आशिल्ले. सो इतले हांकां हे करता तेन्ना तुमकां मदीं तुमची मिटींग जातकीर कितें कोणें कन्वे केल्ले, कितें केल्लें आशिल्लें बी. एक दुसरो म्हणटा सद्याक तुमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जनरल सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर अशें डिसिजन घेवपाक शकता काय कितें म्हण. पयलीं म्हणटा तुमचे पयलीं कन्वे कितें केल्ले, तुमचे कडेन संवाद जाल्लो ना, तुमी बेजार आसा म्हण कळटकीर तुमकां कोणें आपोवन हाडिल्ले, कोण उलयल्ले अशें जाल्लें? आमकां तें कांय विचारलें ना. आमकां आतां म्हाका मेल चॅक करपाक जाय सपोज ही नोटीस. कित्याक तेंचें एक कितें जाता, किचनाक सुद्दां पेलो पडलो जाल्यार ते फेसबुकाचेर घालता. सो तेंची ती एक संवय आसा. तें अशें दिसता आमकां पळयल्यार. आतां आमी उलोवपाक आतां तांकां आमकां हें फाटीं रावपाचें ना. सो हें चॅक करपाक जाय. सोशल मिडिया वयल्यान आमकां कळ्ळें आसा. जाणांनी प्रेसांनी फोन केलो. सो आमी हेतून तांकां प्रेसाकूय थोड्याक सांगलां. आतां तुमकांय सांगता प्रेस माध्यमान, आमी 10 जाण जे काडला, 10 जाणां मदीं आमी 10 जाण मेळटले. आमी प्रॉपर डिस्कशन करतले आनी जे कितें डेमोक्रेटीक वे जे मुखार वचपाचें आहा त्या वेन वयतले. ना, पूण म्हाका आनी एक दुसरो म्हजो प्रश्न आशिल्लो. तुमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे ट्रेजरर आनी जनरल सेक्रेटरी हांकां अशे पावर्स आसात काय म्हण? ना, तांकां कोणे करपाक जाय ते तुमी जर एंटी पार्टी एक्टिविटी केली, हय, तूं कॉन्स्टिट्युशनाक कितें म्हणल्यार कितें करपाक जाय तुमकां? जर तुमकां नोटीस काडून सस्पेंड करतलो, कितें करपाक जाय? डिस्कशन करपाक जाय, आपोवपाक जाय, नोटीस काडपाक जाय, शोकस नोटीस काडपाक जाय. आनी ताजे खातीर वेगळी कितें सिस्टम आहा काय? वेगळी तुका प्रेसिडेंट शोकस नोटीस काडूंक शकता. प्रेसिडेंट ना तुमगे आतां प्रेसिडेंट ना जाल्यार व्हायस प्रेसिडेंट आहलो तेणे काडपाक जाय आसली, विचारपाक जाय, डिस्कशन करपाक जाय आसलें. बाबा हे तुमी हार्डकोर मनीस पार्टीचे जाल्यार तुमी अशें कितें करता, हें करता, तें कांयच ना. कित्याक हेचे पयलीं तेंचे कडेन जाला. जेन्ना तुका आमी हांगा तेमी अलायन्स केला ते आमकां खबरच ना. कोणा कडेन आमचे हांगा तुका मडगांव गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन तेंचे अलायन्स केलें. हांगा तुमी अलायन्स केलें. अलायन्स जावूना तें ना, जालें ना. पण तेमी एक केलो, बोवाळ केलो, नॅरेटिव्ह जाले की तें सुद्दां आमकां खबर ना. मीन्स अश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा पयलीं की आमकां इन्फॉर्म नासतनाच दुसरे दिसा खंयच्या फेसबुकाचेर येता, सोशल मिडियाचेर येता. सो हें एक ऑर्गनायझेशनां जावंक शकना. ऑर्गनायझेशन म्हणजे सगळ्यां बरोबर वचपाक जाय, सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. हे खंयच्या ऑर्गनायझेशनां जावंक शकना. तूं इंडिव्हिज्युअल बसतले, तुमी डिसिजन घेतले, 5 जाण डिसिजन घेतले, सीईसी बसून डिसिजन घेतले. आतां तुमी सीईसीन जर डिसिजन घेतलें जाल्यार तें आमकां सांगपाक जाय आसलें. तें कन्वे ना. तुमचे जेन्ना कितें आमचे नोटीस काडल्या तातूंत भितर अशें आयकूं येता की तुमी खंय डिमांड केलो की जनरल बॉडी जायना, असो बोवाळ केलो. ताका लागून आनीक तो तें घेवन तुमी हाजे म्हऱ्याक गेले, कितें प्रसार माध्यमां म्हऱ्याक गेले. ताका लागून हें जावूं ना. म्हणजे मेन म्हणजे जाल्या जनरल बॉडी. आतां एक आमची मिटींग जाल्ली पयलीं, तेज्या नंतर आमची केन्ना जनरल बॉडी ही मिटींग आमची इलेक्शन जावन रोखडी जाल्ली. फेब्रुवारी 22 एक मिटींग जाल्ली. 22 जाल्ली. हय, तेज्या नंतर आमची जनरल बॉडी मिटींग जाल्ना.
त्याच्या नंतर आमकां तुका 1-2 CEC मिटींग तेतूंत हांवूय अटेंड केला. पण एक अशें आसता की CEC सुद्दां मिटींग जाली तो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज उरता. सो CEC मिटींग जाली सो तेणी सुद्दां हें आपल्या डिस्ट्रिक्ट कमिटी कोण आसा तें कितें जालां डिस्कशन तें कन्वे करपाक जाय. हो कम्युनिकेशन गॅप एक खूब आमच्या पार्टी भितर आसलेलो जो आमकां कम्युनिकेट करना आसलेले. सो आमकां तें मनाक लागताले बाबा आमी इतले हेजेर आसलेले आनी हे आमकां विदावट सांगनासतना थोडी इन्फॉर्मेशन घेता. कित्याक लोक आमकां मागीर विचारपाक लागले बाबा तुमकां आमकां लोकांचे लोक विचारपाक लागले आमची गरज केन्ना आसता तुमकां. तर हें सगळें डिस्कशन पयलीं जावपाक आसलें तें जायना. म्हाका तरी दिसता डेमोक्रेटीक वे थोड्यो ज्यो स्टेप्स जावपाक जाय आसल्यो त्यो स्टेप्स जाली ना. तें आतां मुखार कळटलें कित्याक हांव पर्सनली सांगता तुका 10 जाणां काडला, 10 जाणां भितर काडले 9 जाण सोसायटी सरले जाल्यार म्हाका दिसता न्हू तर तें कितें अनडेमोक्रेटीक वे आसा. हांव तें मुखार वयतलो. जबाबदार कोण आणि कारण कितें? जबाबदार कमिटी CEC आसा हे सगळे जबाबदार आसतले. CEC इम्पॉर्टंट कित्याक CECनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसली. CEC एक CEC कोण आसा? आता CEC तेंचे जे तेमी पळय डिस्कस केला तो सेबी मागीर ते कोण गौरेश शागारकर म्हणून ते कोण आसा ते म्हाका तेंचे नांव एक कित्याक आमी जेन्ना भायर सरले पळय तेजे नंतर आमकां तें कम्युनिकेट येना आनी तेमी आनी कोणा CEC घातलो हें केलो तें इंडक्शन केलें तेंय आमकां खबर ना. सो ते आसा मेंबर तेंचे. सो तेंचेय रिस्पॉन्सिबिलिटी पडटा. इवन वायस प्रेसिडेंट आसा तोय आसा. सो तेंचीय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मुखार सरून मेसेजीस कन्वे करपाचे. सो हे जे सगळे जे कितें चल्लां म्हणजे पयलीं तो बोवाळ जाता मागीर परत ताचे एक्शन घेतले आतां विरेशाक उलोवपाक आपयल्या विरेशाक उलोवपाक आपयल्या हय आनी विरेशाक उलोवपाचे आमचे सुरू जाल्ले आसतना तागेल्याच जे कोण ग्रुपांतले म्हणटा ताका 10 जाणां काडटात. हय हे जर सगळें जर पळयल्यार कितें दिसता तुमच्या आर्जीक भितर जे कोण आसात तांकां विरेश नाका पक्षाक अशें दिसता तुका? अशें आमी नॅरेटिव्स लागूंक शकता की अशें जावंक शकता नाजाल्यार हेंचे मेन म्हाका जर अशें दिसता की हेंकां पार्टी मुखार व्हरपाक नाका. ही कॉन्स्पिरन्सी सगळी पार्टी बंद ना. करपाचीच आसा. पार्टी बंद करपाची. पार्टी बंद करपाचीच अशें कितें पळयल्यार अशें पार्टी बंद करता तांकां फायदो कितें आहा? हें आतां आमकांय कळना बाबा पार्टी बंद तुमी कित्याक करता की हें आमकां तेंचे कडच्यान जाय. कित्याक पार्टी सपोज कितें बारीक काम जाता कितें जाता पार्टी उरपा जाय. पार्टी बंद जावपाक जायना. आमी सुद्दां तेंकां सांगलें बाबा तुमकां आमकां पदां नाका तुमची पण पार्टी चालू दवरपाक जाय. कित्याक लोकांचे इमोशन लोकांचे सगळे फिलिंग्स आहा तितून. लोकांनी एक पार्टी केल्ली कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचेर होप आसलेलो. हो लोकांलो होप विश्वास आहा पळय तो सामको तुटलो आसा आतां. आनी आतां आमकां मुखार सुद्दां तेंकां समजावतले तेंकां सांगतले न्हू म्हळ्यार खूब त्रास आसा. सो हे आतां आमी आमची डिस्कशन सोंपयता आसतना म्हाका एकच हे दिसता तुका कितें जाय? ही पार्टी उरपाक जाय एक. दुसरें म्हणटा ते ही जर पार्टी उरली आनी अशेंच हे कारभार जाले ते खरेंच गोंयकारांचे इश्यू घेवपाक शकतले? कारण एक 39 ए सोडले जाल्यार बाकी इतले आंदोलन जाली तुमची पार्टी आशिल्ली खंय? 39 आतां तुझ्या सांखळी कारापुरक आसा हे आमचे म्हणटा खंय? पळय आतां खंय खंय आसा ते पार्टी? नासले ते. विरेश आमदार 1-2 फावटी गेलो. विरेश तो गेलो. आपले घेवन गेलो पण हे हय. खंय नासलेले. हय. खंयच ना. सो कितें जालें विसर पडला काय काय कितें फायदो मेळटा म्हणून कशें गेले? कांयच आतां सांगूंक शकना. आतां आमचे लेवलाचेर तरी तुमी म्हणटा तशें आमकां तरी आतां आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालूच आहा पण आमी सद्याक अशें जाल्लें आसा की पयलीं जे म्हणटाले पळय तें आतां खरें जाता काय अशें आमकां दिसता. तो आमकां भंय पडलेलो आसा. ना पयलीं पयलींचे लोक म्हणटाले तुमकां बीजेपीन हाडले. बीजेपीन हाडले म्हणून. आतां तें दिसता की आतां म्हाजें पर्सनल म्हाका खबर आसा. म्हाका सुद्दां आतां तेमी पयर फेसबुकार ते पोस्टिंग रोखडे करता फेक आयडीचेर. हय. फेक आयडी एक बरी मेळ्ळा की घातले विशाल देसाय आदित्य देसाय काँग्रेसीक जॉईन जाता एक जॉईन जाता म्हणून. विरेशाकय जॉईन करूं उडयता अशें तेमी नॅरेटिव्स घातले. पळय पार्टी आतां सीएमय म्हाजो सोयरो म्हणजे हेजो अर्थ असो की हांव सीएमाक पार्टी वचून जॉईन जातलो हेजो ना न्ही. काँग्रेसीक म्हाजे सोयरे आसा म्हाजी फॅमिली आसा हांव वचून थंय जॉईन जातलो अशें ना न्ही. सो फॅमिलीक हें करून तुमी मुखार साडून ही नॅरेटिव्स लागूंक शकना. सो तुका आतां परत हांव विचारता तुका आतां हे पटपाक लागला काय म्हणून की फकत बीजेपीक फायदो करपा खातीरच हे एक पार्टी तयार करून म्हळ्यार हांव तो ग्रुप तुमचो पयलींचो ग्रुप म्हणना मागीर ती राजकीय पार्टी तयार करून हांगा सगळे कडेन घालून इतले हे करपाचें कारण तेच आशिल्लें काय म्हणून बीजेपीक सपोर्ट फायदो जावचो होच हे आशिल्लो काय म्हणून? कारण सद्या आमी पार्टी इलेक्शनां 2022 इलेक्शनां गेले पळय तेन्ना तरी लोकांचे कोणाचेच आमचे पार्टीचे हेतून सुद्दां तें इंटेन्शन नासलेलें की खऱ्या मनान लोकांचे नॅरेटिव्स येताले. इवन मनोजा कडेन मनोजा कडेन सुद्दां तेन्ना नासलें. हें आमकां कित्याक मनोज हांव आतां सुद्दां सांगता तुमकां हें इतलें मनोज सुद्दां आसा न्हू पार्टीक आतां हें इतल्या लेवलाचेर अशें पावना आसलेलें.
हे जे मनोजाली जे गायडन्स उरले पळय, तेजे सकलची ती टीम उरली पळय, तेजी टीम उरली पळय, ती टीम सारखी जर असली हे सगळें सारखें असतात. हांव तुका सांगता डेफिनेटली मिडियाचेर सांगता की मनोज ह्या लेवलाचेर अशा लेवलाचेर वरना जालो. मनोज गेलो थंयसर गेलो, चल थंय गेलो. म्हाजें पर्सनल मत असलें हांव सांगता तुमकां, मनोजान सपोज जाला हें अशें जायना जाल्यार मनोजान आपल्या प्रेसिडेंटशिपाचो राजिनामा दिवपाचो, सगळ्या आपल्या लोकांक मेंबर्सांक फावंडर मेंबरांक आपोवपाचें, आपूण मेंबर रावता, पार्टीक काम करता, हें मनोजान करपा जातालें. कित्याक आमी तेजें रेव्होल्युशन, तेजो एफर्ट, तेजो स्ट्रगल जो आसा पळय आमी विसरूंक शकना. पण तू म्हणटा आता जर पार्टी बंद करतात किंवा हे करतात जाल्यार तेच परत मुगलो हे की खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान बीजेपी किंवा बीजेपीक आशिल्ल्या लोकांक फायदो जावचो म्हणून हे सगळे चालू आसा दिसता का म्हण तुका? आमी नॅरेटिव्स लावूंक शकता, बट कन्फर्मली आमी कांय सांगूंक शकना अजून. कित्याक हांव तरी कन्फर्मली कांय सांगूंक शकना, कित्याक हे सिच्युएशन आतां मुखार जे कशें वयता पळय तेजेर डिपेंड आसता. म्हाज्या पर्सनल ओपिनियनान तरी हांव सांगूंक शकना, पूण तुमी जे म्हणला पळय तेजेर आमी विचार चल्ला आनी इन्व्हेस्टिगेशनूय चल्ला. बाबा हें कित्याक सो जाता? तुका कितें दिसता आता ह्या स्टेजीर आसतना आरजी ही पार्टी उरतली काय बंद पडटली अशें दिसता? आमी फूल ट्राय करतले, आमची फूल तयारी. आमी जो पर्यंत आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणून आमी गोंयकारां खातीर केल्ली आनी ती पार्टी आमी गोंयांत व्हरपाक आमी तत्पर आसा. कोण ना कोण हे करना तें आमकां लागना, पण आमी मुखार कशें डेमोक्रेटीक वेन वचपा जाय. आनी सपोज डेमोक्रेटीक वेन वयता आसतना जर तें आमी कितें चुकलें, आमचेर कितें एलिगेशन जाता, आमचें कितें रॉंग जाता जाल्यार वी वील एक्सेप्ट दॅट. ओके, ना पार्टी उरतली आनी जर बंद केली जाल्यार तुमचें कितें आसतलें, तुमची भुमिका कितें आसतली? पार्टी जर बंद केली, फाल्यां अशें जर कितें डेमोक्रेटीक वे आमी जर खंय चुकले तें कितें जालें आनी पार्टी हांव म्हणटा पार्टी बंद केली, डिसिजन घेतलो, हय, तांचे कडेन सद्याक आसा न्ही, तांचे कडेन मनीस आसा, मनीस आसा. तांचे कडेन नंबर आहा, हय. तो जर तसो निर्णय घेतलो जाल्यार तुमी जे सुरवातेक साकून जे पार्टी कडेन आशिल्ले तांचें ते कितें आसतलें? आमी आमचें काम आसा पळय तें चालू दवरतले गोंयकारां खातीर, तें आमी बंद उडोवचें ना. आमी आज म्हणल्यार काम करता. तुमकांय खबर आसतलें केप्यां अशें खुबशे आमी कंप्लेनी घातली आसा, जें डिस्ट्रक्शन जालां, हें जालां, तें काम आमचें चालू उरतलें. तें काम आमी बंद उडोवचें ना, तें काम मातशें मुखार व्हरपा जाय. कित्याक क्रांतिकारी रेव्होल्युशनरी म्हणटा तो केन्ना हें जायना, तें चालू उरपा जाय रेव्होल्युशन. तें आमी मुखार व्हरतले. सपोज फाल्यां हें येयलें जाल्यार. पण एक सांगता तुमकां प्रसार माध्यमांतल्यान, सपोज हे अशें एलिगेशन ना, हे अशें कितें कॉन्स्पिरन्सी करता, आमी डेमोक्रेटीक वेन वयतले न्याय मागपाक. 10 जाणां काडला, 10 जाणांतले 9 जाण सुसायडी जाले जाल्यार हांव पर्सनली सांगता तुमकां, हांव एकटो वयतलो. सो ह्या हाचेर आमी हांगा चर्चा थांबयता. आज 17 जून हे उल्लेख करपाचो कारण म्हणजे फाल्यां 18 जुनाक गोंयांत क्रांती जाली. आतां तूं म्हणटा की आरजी पार्टी स्थापन केल्ली की गोंयाक एक क्रांती करपाक, आनी ती जर बंद जाता, तूं म्हणटा की जे कोण आरजी कडेन आरजीच्या तत्वाक सामके समर्पीत जावन ह्या पक्षा कडेन आयिल्ले, ते ही क्रांती करपाचें काम चालू दवरतले, पक्ष आसूं किंवा नासूं, पूण हे काम चालू उरतलें. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. विशाल देव बरें करूं, आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.